आदल्या काळार न्हू जेजूच्या काळार राबाय कडेन हे हाडून आनी राबायन तांचेर मागण्या करचें ही पद्दत आसलेली. आनी ही पयले तरेची लोक आवय बापूय जाणटी आसा ती आपलो हो जापसालदारकेचो गूण जी आमकां दितात ती पयलीं आपल्या जिवितांत पाळटात आनी आपल्या भुरग्यांक बऱ्या मार्गान चलोवंक ती आपयतात. आज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता, हे मनशा भाशेनूय जावंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो ल्हान भुरगीं ही आमकां कितें शिकयतात काय, ही आमकां आपणावपाचो आनी उक्तेपणाचो गूण आमच्या जिवितांत आमकां दितात. जेन्ना आमी भुरग्यांक कितें दितात न्हू, तांकां मोग दितात, तांकां आशिर्वाद दितात आनी तांची काळजी घेतात, ती केन्नाच फाटीं सरनात, ती केन्नाच ना म्हणिनात, ती सदांच आपणायतात. आमी कितें दितात तें मोगान आपणायतात, उक्तेपणी ती आपणायतात. आनी हो गूण आमी आमच्या जिवितांत लावंक गरजेचो. जायते फावटी मोगाच्या भावन भयणो आमी दुसऱ्यांक आपणावंक फाटीं सरतात. आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी हे ल्हान भुरग्यां भाशेन जावया. ती आपल्या इनोसेंट हे कॅरेक्टरान ती आमकां हे बरी शिकवण ती आमकां दितात. तिसरे भाशेचे लोक आमी पळयतात ते म्हणल्यार मोगाच्या भयणो ते आमकां वायट गूण दितात. ते खंयचे आयज आमी पळयता जेजू लागीं भुरग्यांक घेवन येताले, पूण शीस, हांव शीस म्हणिना वायट म्हणून, पूण शीस त्या भुरग्यांक आडायतात जेजू लागीं येवंक. घोडी तांकां दिसलें आसतलें ही भुरग्यां लागीं वेळ सारून ही भुरगीं जेजूचोय वेळ आनी ताच्या कार्याक ती त्रास दितली म्हूण ताका दिसलें आसतलें. पूण आयज आमी पळयतात मोगाच्या भावन भयणो जेजू तांकां आडायनाका म्हूण सांगता, पूण तांकां आपणा सरशीं येवंक सांगता. पूण आमी जाता ते भाशेन हो दुसऱ्यांक नाकारपाचो गूण आमी पयसावंक आयज जेजू आमकां आपयता.